सकाळची बरोबर 6:45 जाल्ली आसा आणि माझो ऑलमोस्ट कामार वचपाचो टाइम जाल्लो आसा. तेज्या आधी आमी वचुया शेफा लागीं आणि विचारूया तांकां कितें हेल्थी ब्रेकफास्ट ड्रिंक मेळटले काय म्हण. या न्ही, चलात. गुड मॉर्निंग शेफ. अरे गुड मॉर्निंग दर्शन. आज सकाळी सकाळीची आहे ना. हय बरोबर सकाळ फुडें पावलो हांव. हेतू असो की जशें तुमकां कळ्ळें की गोंयांत आतां ल्हव सगळे स्टोर्स ओपन जायत आसा. अरे वाईट. आणि काल स्पेशली वायन स्टोराक सुटका मेळ्ळ्या कारणान लोकांची गर्दी पेटली. अरे हय. सपोज सोऱ्या येवजी आणि दुसरो कितें आमी पर्याय दिलो जो पौष्टिक अशी ड्रिंक जावं शेक जावं आनी कितें. सो तुमी तांकां कितें सजेस्ट करतले? अरे करूया मरे दर्शन भाऊ. सजेस्ट म्हटल्यार ह्या दिसांनी गरमी तरी चल्ला, सो आमी बरें थंड कितें तरी पिवया तांकां. आमचे आयज थंडायेचे ड्रिंक कितें तर? दर्शन भाऊ, तुम्ही एक म्हण ऐकला, आसमान से गिरा और खजूर में अटका. अरे वा. आज या खजुराची जातली एक सोपी सिंपल शेक. आता मात लेगीत वेळ घाली नासतना आम्ही सुरुवात करूया. सुरुवात करूया तर दर्शन भाऊ. लेट्स गो.